कुमाई, जय जय विठोबा 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 कुमाई. संगम घाटाचेर वचपाक लोकांची सारकी गर्दी जाल्ली आसा. ह्यो रस्तो जो नैनी स्टेशना वयल्यान संगम घाटाचेर पावपी हो रस्तो अरावंड 3 किलोमिटर आसा. रिक्षावाले सांगता आसतना फक्त 2.5 ते 2 किलोमिटर आसा म्हणून सांगता. पळयात लोकांची सारकी गर्दी पडलेली आसा की ह्या कुंभमेळ्याक आज फक्त अवघे 2 दीस उरिल्ले आसा आनी आज सोमार जाल्ल्या कारणान लोकांनी सारकीच गर्दी केल्या हांगा न्हांवपाक. पळयात तुमी कशी लोकांची गर्दी, ते लोटाचे लोट येतात हांगा. हे फुडें तुमकां दिश्टी पडटा ते हो संगम घाट आनी तेच्या मुखावयल्यान ते बोट्यो आसात जे त्रिवेणी संगम जाता थंय ते बोट्यो व्हरतात आनी थंय तुमकां स्नान करपाक मेळटा. आमी काल आमी रातची पावली, मागीर आमी ते हॉल्ट घेवन मागीर आमी आतां आमी सकाळ फुडें घोड्यान बसून देवाचें दर्शन आमी गंगान आमी हें केलें, स्नान केलें. पूण हांगा सगळे अरेंजमेंट म्हणजे इतलें बरें आसा आनी आमचें मन सारकें तृप्त जालें आनी आमकां हांगा धाडल्या बद्दल सीएमाचें बीन आमी सगळ्यांचें हें करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की आमकां इतलें आमकां सगळ्यांक आमचें दर्शन बीन आमचें बरें जालें. योगी सरकारान हांगाचे सरकारान अरेंजमेंट केला तेचेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? योगी सरकाराचें आमी देव बरें करूं म्हणटा की हांगा इतलें बरें हें ताणें आमकां फॅसिलिटी अरेंजमेंट केल्या, बायलां खातीर तांच्यान सोय केल्या हांगा कपडे बीन चेंज करपाक. तशें आमकां हांगा कांयच प्रॉब्लेम जालें ना आनी आमी सगळीं आमी गोंयच्या वतीन आमी योगी सरकाराचें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा फाटल्या दिसांनी जे व्हायरल जातालें की गर्दी जाता, लोक हें जाता, लोकांक त्रास जाता, तशें तुमकां कितें त्रास जाले हांगा? तशें हांगा कांयच ना. एक बेश्टें लोकांनी हें केलां की आमी हांगा जेन्ना आयले आमी तेन्ना पळयना हांगा सगळें बरें आसा, सगळें सोयी बी हांगा सगळें बरें आसा. लेडिजां खातीर तर स्पेशल हांगा चेंजींग हें आसा, रूम्स बीन आसा. तशें आमकां हांगा कांयच प्रॉब्लेम जालें ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.